जन्माला संतोष पाव्या गोरवा कामने निधला पोळे गाव्या गोडव्या संगी संतोष बरी गीता गाव्या गोळ्या संगी मोगा बरी कानी काढ्या देव देवासो देवला संसार राय रायासो नीता त्यातना गोराजासो गायता अंतराळा पाकोन प्रकाश सगळ्या बैतळा जेजू बाळू जुलमला संतोष पाव्या गुरुवा कावणे निधला पोळे गाव्या गोडव्या संगी संतोष बरी गीता गाव्या गोळ्या संगी मोगा बरी कानी काढ्या मोगल भाव भयणींनो तुमकां समेस्तांक ह्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता देव तेंपलांत तशेंच माध्यमा मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर भक्तिकांक मोगाचो स्वागत मागता एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया आज प्रती रितीन अर्गांत सावन पासून मिस भेटयता फबी आनी जेस मेंडोन समियार जे कोणा मागतान वसिलांत सगळो आस करून तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आज पवित्र सभा भाग्यवंत स्टेफन प्रथम रक्त साक्षी असो उडास कडून परब संभ्रमता स्टेफन तुमी जाणांत पवित्र सभेचो पयलो मार्तीर सावलाच्या दगदोणेच्या काळार ताका मार्तीर मारलेलो आनी ते आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकत हांव समियाच्या मिसावाक पवित्र सभे खातीर पयलें रगत वारोवन ह्या पवित्र सभा म्हणल्यार ओड जैत रुखाक सुरविलें रगत पोशण दिवंक लागलें अशें आसतना स्टेफनाचो भावार्थ कश्टां दुखांतय सोम्या विस्वाशी रावचो तो आम्हा हर एकल्यांक प्रेरण त्याच भावार्थान आमी जिवंक आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आज आमी हांगासर भुरग्यां खातीर विशेश करून मागता भुरगीं कुटुंबाचो संतोश भुरगीं आमचें दायज ह्या भुरग्यां खातीर आमी कितें करूंकय तयार आसां अशें आसता भुरग्यांचें जिवीत नंदन जायजे भुरगीं बऱ्यान वाडत जाय बुद्धी प्रकाशान गुणांनी वाडत जाय तांचें जिवीत नंदन जायजे म्हणली आशा हर एक आवय बापायची आमची भुरगीं बऱ्या भलायकेची बऱ्या शेगुणाची नंदन जिविताची जावं दी म्हणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत भोवते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया नितळ काळ समान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया काळजांत हांव दुखदन बगसणे मागतल्या बगसणी दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्यांका कुळका तूं पातक्यांक आपोवंक गायलाय क्रिस्तांका कुळका आमचे गती विनंती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय सोम्यांका कुळका सर्व पदवेदा देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक महिमा देवाकू सगी आनी शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्पुर देवा सर्गींच्या राय सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवा पासून आमी तुका वाकणता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा
देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्या बसला. आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. इकडे बरदोळे तांप्या आमच्या आमच्या गरजां खातीर ते समा खातीर आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर विशेष करून मागे. प्रितीच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा, आपणाक दग दितेल्यांक बक्षणे मागून बागिमो स्तेफानान आपलो प्राण सोडलो आनी असो तो सासणाच्या जिविता जल्मलो. होतासो जायते वन मोग संभ्रमन आमच्या दुस्मानांक बक्षूंक आनी तांचो मोग करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतले वाचप. स्तेफान देवाचे कृपेन आनी सक्तेन बरोवन लोकां मदें व्हड व्हड आचार्य आनी कुणां दाखोवंक लागलो. अशें आसता मुक्त जाल्ले सिनागोग सभेचे थोडे जण मुखार येवन स्तेफाना लागीं तर्काक रावले. हे सिरेनाच्या, अलेक्झांद्रियाच्या, सिलिसियाच्या आनी आसियाच्या जुदेव समाजांतले. पूण स्तेफानाचे जाणवाये आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो उलयतलो त्या वित्रा विरोध वाद विवंग चलोवंक तांचे निमती जाले ना. हे आयकून नितीसभेच्या संद्यांच्या काळजांनी राग शिजलो आनी ताचेर तांणी दांत किरलिले. पूण स्तेफान पवित्र आत्म्यान बरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. तो म्हणालो, पळया, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलेलो म्हाका दिसता. पूण सभेच्या संद्यांनी व्हडल्यान बोबो घाल्यो आनी आपले कान दंपले. उपरांत सक्कडी तांच्या आंगार पडले. तांणी ताका शहरा भायर व्हरून व्हेलो आनी थंय फातरयलो. साक्षीगारांनी आपली वस्त्रां सावल नांवाच्या एका तरणाट्याच्या पांयां सरशी दवरली. आपणाक ते फातरयतना स्तेफान अशें मागतलो, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. देवाचे उतार हे. देवाचे तुझ्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मा ओपून दिता. तुझ्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मा ओपून दिता. जातो म्हजे खडाप म्हजो दारो, जातो म्हजे कोटे म्हज्या पदरातेचो आसरो. वय करेस तूं म्हजे खडाप आनी म्हजे कोटे, देखून तुज्या नांवा प्रमाणे म्हाका वार्ता कंसलय. तुझ्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मा ओपून दिता. तुझ्या हातान म्हजो आत्मा ओपून दिता.
म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा म्हज्या विश्वासी देवा. तुजो निरंतर मोग पळोवन हांव संतोषान उल्हासता, कित्याक म्हजें निर्भागपण तुवें देखलें. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मा ओपून दिता. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मा ओपून दिता. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पराचे नाव येतात ताका जय. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भगवंत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. तवळ जेजून 12 जाणांक अशी ताकीद दिवन म्हळें, मनशा लागीं सत्रेन चला, कित्याक ते तुमकां निती सभा खातीर करतले आनी आपल्या सिनेगोगांनी तुमकां जरबांत मारतले. म्हजे पासो तुमकां राया आनी अधिपती मुखार जडतेक रावयतले, पूण तांकां आनी हेर जातीच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात. तुमची जडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हूण ते घडये तुमकां कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्ही, बगार तुमच्या बापाचो प्रेरकत्मसो तुमचेशी तुमचे उदेशी उलयतलो. भाव बाबाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिवीशी मारच्याक तर्ण दितलो. भुरगीं आपल्या माय बाबाचेर रूप हाडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. आनी तुमी म्हजे फाटलावदार म्हणल्या खातीर समेस्त तुमचो द्वेश करतले, पूण शेवट पर्यंत रावता तो बाचाव जातलो. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो आनी भुरग्यांनो, क्रिस्मसाच्या काळार आमी आसा. नतालां फेस्ताच्या काळार कालच्या दिसा आमी जेजूच्या जल्माची परब आचरण केली. जेजूच्या जल्माची परब आमकां सर्वांक एक मोगाची, संतोशाची आनी एका संभ्रमाची. देखून आमी ह्या नतालाच्या फेस्ता वेळार संतोश भरीत आसता आनी संभ्रमाची कारी ह्या दिसांनी आशा करता. डिसेंबराच्या 10 तारीख येता न्हू, जानेवारीच्या 10-15 तारखे पर्यंत तो एक म्हयनो बिझी म्हयनो. जायतीं काजारां, सोबणां, कारी पुरा येत्त दिसांनी दवरतात. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्मस रजेचो वेळ परगांवांतावनी आयिल्लीं जायतीं जाणां आसात. अशें आसतना ह्या संभ्रमांत, जेजूच्या जल्माच्या संभ्रमांत आमचो वैयक्तीक संभ्रम
जावं पुरो काजार असो, जावं पुरो जुबलेव असो, जावं पुरो घरांत तोकला असो, वा जावं पुरो आनी खंयचोय फेस्त असो, संभ्रम आमी मेळयता. आनी ह्या संभ्रमाच्या दिसांनी जेजूच्या जल्माच्या परबेच्या दुसऱ्या दिसा भगवंत स्तेफानाचें फेस्त आमी आचरण करता. भगवंत स्तेफान तुमी जाणात धर्मदूता क्रिस्ती पुस्तकांत ताचे विशयांत आमी आयकता. आयच्या पयल्या वाचपांत आयकलें. एक तरणाटो दियाकोन अपोस्तलांच्या सेवेक विसून काडलेलो आनी मागलेलो. तो देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलेलो. तो असर्यां करतालो, विस्मितां करतालो आनी व्हड व्हड तो कुणा लोकां मुखार दाखयतालो. आनी हे थोड्या जुदेव मथांदी लोकांक अडकळेचें, खंतीचें आनी बेजाराचें मात्र न्ही, भिरांतीचें जावंक पावलें. थोडे मुक्त जाल्ले सिनोगोग सभेचे थोडे जण, थोडे मथांदी म्हणटात, आपणाच्या धर्मा खातीर जिवचे, आपणाच्या धर्मा खातीर वावुरचे मथांदी. आनी हे मनीस स्तेफानान करचीं कामां पळोवन तांकां सोंसूंक जायनातलें देखून स्तेफाना लागीं ते तर्काक रावले. स्तेफानाच्या उतरां विरोध ते संवाद करूंक लागले, तर्क करूंक लागले. पूण जाल्यार स्तेफान खंयच्या संगतेकी, खंयच्या विरोधपणाकी भियेनासतना धैर्यान देवाचें उतर प्रगट करतालो, क्रिस्ताक साक्ष दितालो. आनी तो भियोंक ना. देखून हे थोडे जण ताचे विरोध रागार पेटले, कडकडले ते रागान. ह्या मनशाक फातरावन जिवेशी मारी जायी. फातरावन जिवेशी मारचें एक शिक्षा तवळच्या काळार आसली. एक देवनिंदा करता वा धर्मा विरोध वेता वा तो प्रद्वाराची करणी करतना सांपडता, तसल्यांक फातरावन जिवेशी मारची शिक्षा आसली. आनी ती शिक्षा ह्या स्तेफानाकी फावो जाली. ह्या स्तेफानाक तांणी दामून धरलो, ताच्या आंगार पडले, ताका फातरावच्याक तांणी वरविंगड सुवातेक ताका व्हेलो. पूण स्तेफान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन ताणें म्हणें म्हाका सर्ग उक्तो जाल्लो दिसता आनी ह्या सर्गीच्या राजांत मनशा पळतू स्वामी जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक बसलेलो तो म्हाका दिसता. पळया, धैर्यान सांगता. ते म्हणटात तुवें सोमयाचें नांव काडी नजो, सोमया प्रगट करी नजो म्हणून सांगल्यार तो तांकां कोणाकच कॅर करिनासतना आसा तशें सांगता. ताका शहरा भायर व्हरतात, फातरावन ताका जिवेशी मारतात, फातरावन जिवेशी मारतात. पूण जाल्यार तो भियेना. तो आसो दिवन सर्गीच्या राजाक पळोवन आसता, थंयसर उजव्या बसोन आसलेल्या सोमया पळोवन आसता. आनी अशें तो एक मार्तिराचें मरण सुवाक कुशेन मरता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, थंयसर एक तरणाटो आसलो, साऊल ताचें नांव. जेजूच्या वाटेक अडकळसो फातोर. जेजूच्या फाटल्या उंदरांक एक मारेकार विकाळ कांठो. साऊल तरणाटो, भिरांकूळ, क्रूरी, रागिश्ट आनी मथांदी. धर्मा खातीर कितें करूंक तयार. जायत्यांक जारबांत मारून
जायत्यांक फातरावन जिवेशी मारलेली कीर्त ताका आसली. ताका पळयतना सक्कडी भियेताले आनी स्तेफानाक मारूंक ताची कबलात आसली. आनी स्तेफानाक फातरायला जिवेशी मारला म्हणल्याक साऊल रुजवात दिता. आनी हो साऊल कठीण मनीस देखून धर्मदूत पर्यंत ताका मेळोवंक पळोवंक भियेताले. आनी असो साऊल एक दीस दमास्काच्या वाटेर वेताना कित्याक वेतालो तो? क्रिस्तांवांक दोग वेतालो तो, मारतीन मारूंक वेतालो तो दमास्काक. आनी थंयसर जिवंत जेजू ताका दिश्टी पडटा, कळ्ळी? आनी ताच्या उपरांत जेजूची वळख ताका जाता, तो परिवर्तन जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी आज पवित्र पुस्तकांत ताची जायतीं वाचपां आसात. सान पावलो आमकां मोगासो, सान पावलो पवित्र सवेचो बळवंत हातेर, बळवंत खांबो. पेद्रू आनी पावलो पवित्र सभेचे दोन बळवंत खांबे. आनी हो पावलो साऊल आसतना कठीण आसलो मनीस. उपरांत तो म्हणटा, हांव क्रिस्ताक परगट करिना जाल्यार हांव एक अपराधी. हांव जियेता जाल्यार क्रिस्ता खातीर, मरता जाल्यार क्रिस्ता खातीर. क्रिस्ताच्या मेळींत आयलेल्या जायत्यांक हांवें जिवेशी मारला, पूण तांच्यागी हजारो वांटून सडीत लोकांक हांव क्रिस्ता सवे परत पाटी हाडटलो. हे पावलोची उतरां म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. कित्याक पावलो बदल्लो? कित्याक पावलो बदल्लो हांगासर? कित्याक पावलो थंय परिवर्तन जालें? कित्याक म्हळ्यार स्तेफानाचें मरण ताका कारण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. स्तेफानाचें रगत ताका कारण, स्तेफानाचें धैर्यादीक मारतीरपण ताका कारण. जर तर स्तेफानाक ताणें जिवेशी मारूंक नासलो जाल्यार पावलो कन्वर्ट जातो की ना गोत्तू ना. कठीण मनशांच्या दोळ्या मुखार फातरावन जिवेशी मारतानाय खावजें नासतना, भिये नासतना, खंगल जायनासतना धैर्यान सोम्या खातीर जीव दिल्लें तो पळयता. तर हो मनीस ह्या एका सोम्या खातीर, ह्या एका व्यक्ती खातीर जीव दिचे जाल्यार त्या व्यक्तीची सकत कितें, त्या व्यक्तीचें बळ कितें, त्या व्यक्तीची कीर्त कितें, हें स्तेफानाच्या मारतीरपणा उपरांत पावल चिंता. पावल चिंता. पावलूक तें दिसतात आसो स्तेफानाच्यो फातराचे मार पडतना, मरणाच्या तडीर तो आसतना, रक्ताचें वळतना स्तेफानान दिल्लो तो आसो. स्तेफानान पळयल्लें तें सर्गींचें राज, स्तेफानान उलयल्लीं तीं उतरां तवळ तवळ साऊलाच्या कानांत, मनांत, काळजांत घोस्तालीं. देखून दमास्काच्या वाटेर जेजू ताका दिश्टी पडलो. कित्याक तो जाके हो बरी जेजूक पळोवंक आशेतालो, जाके हो बरी जेजूक देखूंक आशेतालो, जेजूक बगूंक आशेतालो. तो एका रितीची ओडणी काळजांत आसली. देखून दमास्काच्या वाटेर साऊलाक जेजू दिश्टी पडता. जर तर स्तेफानान विरोध केल्लें जाल्यार, स्तेफानान मोरोंक इन्कार केल्लें जाल्यार, स्तेफान ह्या साऊला विरोध झुजलो जाल्यार साऊल कन्वर्ट तर जातो ना. देखून जेजू म्हणटा आयच्या सुवार्तेंत कितें म्हणटा, तुमी कितें उलोवचें म्हणून तुमी चिंता करनाकात. तुमी कितें उलोवचें म्हूण त्या घडये तुमकां कळीस हांव करतलो. उलयता ते तुमी न्ही, तुमचे खातीर देवाचो आत्मो थंयसर उलयतलो. आनी हो आत्मो देवाचो तो उलयता जाल्यार तो निर्फळ करिना. तुका दगदी तेल्यांक तो परिवर्तन करतलो, तुका कश्टी तेल्यांक तो बदलावण हाडटलो, आनी तुका मारतीर मारतल्या त्या मनशाक परिवर्तन करतलो. कित्याक उलयता तो सर्वेस्पराचो आत्मो, आनी सर्वेस्पराचो आत्मो उलयता तें निर्फळ जायना.
देवाच्या तोंडांतून भायर सरतात तें उतर केदिंकच निर्फळ जायना म्हणटा देवाचें उतर. आनी जर तर देवाचो आत्मो एका भक्तिवंत मनशा मुखांत उलयता जाल्यार तें उतर निर्फळ जायना. देखून सिस्टर राणी मारियाक जिवेशी मारलेल्या त्या एका व्यक्तीक दराज सिंग म्हणल्या व्यक्तीक सिस्टर राणी मारियाची आवय आनी भयण मेळोवंक गेल्ल्या वेळार जैलांत ताका राखी बांदिल्ल्या वेळार म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो साऊलाक जाल्ली परिगत त्या दराज सिंग म्हणल्या मनशाक जाली. तोय परिवर्तन जालो. जर तर ताच्या विशांत तांणी कंप्लेंट दिल्लें केस केल्ली आनी ताका फाशी म्हणून प्रतिभटन केल्लें जाल्यार तो मनीस परिवर्तन जातो ना. तो मनीस ह्या भयणीक आनी त्या आवयक सांगात दितो ना. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून जेजून सांगलेलें तुमकां कश्ट मेळटले, तुमकां दगदणी मेळटली, वायट उलयल्लें आयकूंक मेळटलें, गडपां केल्लें आयकूंक मेळटलें. तुमी निराशी जावचें न्ही, कंतिश्ट जावचें न्ही, कंगल जावचें न्ही, भियेवचें न्ही. तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, तुमी मागा. तुमचे मदें देवाचो आत्मो प्रेरक आत्मो उबो रावतलो, तुमचे तर्फेन तो उलयतलो आनी केदिंगस तुमचे कश्ट कंत दूख बेजाराय तुमचे भुमी पडलेले एक थेंबो रगत पर्यंत व्यर्थ जावचें ना. देखून आज पवित्र सभा एक बळवंत रूख जावन वाडल्या जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या मार्तिरांचें रगत स्तेफानांत हांव धरलें फादर स्टॅन स्वामी पर्यंतल्या सर्व मार्तिरांचें भक्तिकांचें रगत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एक बळवंत रूख जावंक आज कारण जालां. आमच्या घरांनी आसलेले रूख, आमच्या तटांत बटांत इतलांनी आसलेले रूख बळवंत आज व्हड जाला जाल्यार ताका उदक इट सारें पुरा पडलेलें आसा. आज पवित्र सभा म्हणलो व्हडलो जैत रूख उबो जाला जाल्यार मार्तिराचें रगत म्हणलें उदक ताका पोशण जाल्लें आसा. तें रगत व्यर्थ जावंक ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून जेजो म्हणटा मनीस तुमकां निती सभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनोगोगांनी तुमकां जेरबान मारयतले. म्हजे पासत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार जडतेक रावयतले. पूण सगळ्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात, तुमी साक्ष दितल्यात. संवसारांत घडतलें भाव बाबाक, भयण भयणीक, आवय बापायक, बापाय भुरग्यांक विकृत करतले, तरण दितले, जिवेशी मारयतले, जातले संवसारांत स्वार्थी जातले. धर्मा खातीर, जाग्या खातीर, आस्ती खातीर, नांवा खातीर, सगळ्यां खातीर कालेमणी जातले. पूण तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणल्या खातीर तुमचो द्वेश करतले. सोमयाचो पाटलावदार स्तेफन सोमयाचो पाटलावदार देखून स्तेफनाचो तांणी द्वेश केलो. आमी सोमयाचे पाटलावदार म्हळ्यार फकत म्हाका सोमया सोमया म्हणून उलो मारतलो सर्गेच्या राजा रिगान हांव क्रिस्तांव गळ्यांत व्हडलें कोंत घालता वा बेतीन घालता कळ्ळें, वा म्हज्या हाताचेर व्हडलो कुर्साचो टॅटू काडला, त्या हिसपार हांव क्रिस्तांव जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. तुजें एपियरन्स क्रिस्तांव बरी दिसता जाल्यार भितर तुजें शेगूण क्रिस्ताचें नांव जाल्यार तूं क्रिस्तांव न्ही. क्रिस्त म्हळ्यार सत, क्रिस्त म्हळ्यार मोग, क्रिस्त म्हळ्यार नीत. सता निती खातीर कोण वावुरता तो क्रिस्ताचो पाटलावदार जाता, क्रिस्ताक साक्ष दिता. आनी सता निती खातीर कोण पळय मरता तो मार्तीर जाता आनी त्या सता निती खातीर वावुरतल्या मनशांचो द्वेश करतले. कोण द्वेश करतले? असतांची येतात, अनितींची येतात. ते मनीस ह्या सता खातीर, निती खातीर, मोगा खातीर जियेतल्या मनशाचो द्वेश करतले. स्तेफनाक तांणी त्या खातीर द्वेश केल्लो. स्तेफन सता खातीर, निती खातीर,
मोगा खातीर तो जियेतलो आनी असत द्वेश अनीत म्हणल्या त्या मनशांनी तसो द्वेश केलो आनी ताका फातरायलो. आज आमी जर तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सता खातीर मोगा खातीर निती खातीर जियेता जाल्यार आमचोय द्वेश करतले जायते जाण आसतले. म्हजो बापूय म्हजो द्वेश करतलो, म्हजो भाव म्हजो द्वेश करतलो, म्हजो घोव म्हजो द्वेश करतलो, म्हजी पत्नी म्हजी द्वेश करतली, म्हजो पूत म्हजो द्वेश करतलो, म्हजी धूव म्हजी द्वेश करतली. जर तर हांव सता खातीर निती खातीर आसा जाल्यार ती म्हाका धरून दितली, म्हाका जारबान मारयतली, म्हाका खुर्सार मारयतली, फातरायतली. पूण देवाचें उतर म्हणटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो. शेवट पर्यंत आज स्तेफान असो उगडास काडटा जाल्यार बेश्टेंच उगडास काडिना आमी. स्तेफन शेवट पर्यंत थीर रावलो, सोम्याक थीर रावलो. तो फातरांक भिवूं ना, फातराच्या मारा भिवूं ना, तो गाळी शिरापा भिवूं ना, मरणाक भिवूं ना. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो शेवट पर्यंत थीर रावलो. असली थिरासायण आमकां जायचे. सोम्याचे खरे पाटलावदारी, सताचे मोगाचे नितीचे मनीस आमी जायचे. आनी हातूंत थीर रावता जाल्यार कितले कश्ट बी आयले जाल्यार आमी बचाव जातले. असलेंची बी जिवंक आज देवाची कृपा मागतना आज भुरग्यां खातीर मागता. भुरगीं आज सुमार जाणां हांगासर आसात. हर एक आवय बापायक आशा आसा आपणाची भुरगीं बऱ्यान वाडत जाय, बरें शिकत जाय, बऱ्या पावंडाक पावत जाय म्हणली एक आशा. आशा की ना हर एका आवय बापायक आसा. काजर जाल्या उपरांत भुरग्याचें देणें जायचें म्हणली हर एकल्यांक एक आशा आसा न्ही गे. भुरगें जाल्या उपरांत त्या भुरग्यान बरें वाडत जाय, बऱ्या भलायकेंत आसत जाय, बरें शिकत जाय, बऱ्या उंचल्या पावंडा पावत जाय म्हणली आशा हर एक आवय बापायक आसा. आसा की ना. जर तर तिनस भुरगीं भलायकेन नासलेल्या वेळार, अस्कत जाल्ल्या वेळार, कुडीच्या वा मोतीच्या पिडेक वळख जाल्ली आसा जाल्यार त्या आवय बापायक मस्त कंत भोगता. भोगता की ना, भोगता की ना, भोगता की ना, भोगता. मस्त दूख भोगता. ती भुरगीं शिकच्या वेळार बरें शिकनात जाल्यार मागसुणें काडटात, चंचल जातात पैकी आनी कॉन्सन्ट्रेशन दिनात, शिकपाक गुमान दिनात. खंयच्या कित्याक संवसारांत आसा जाल्यार आवय बापायक दूख भोगता की ना, खंत भोगता की ना. हें भुरगें मुखार कितें जायत, कशें जिवी सारीत, हांव मेल्या उपरांत तें भुरगें कशें आपलो फुडार बांदून हाडीत, असली दूख आवय बापाय भोगता की ना, भोगता की ना. बघा ना गे तुमी खरी आवय बापाय न्ही दिसता. हां भोगता. जर तर ती भुरगीं वायट सवयेक बली जाती जाल्यार वायट सवयेक सोरो, बिडी, सिगरेट, वायट मोबायलार गेम, वायट खेळ आसात मोबायलार, रम्मी न्ही गे, चेस, लुडो, पयशांक खेळचे, वा ड्रग्स, केलें म्हणटात ताका मादक द्रव्यां. ड्रग्स आतां मेळटात, चॉकलेटा रुपान मेळटात, पावडर रुपार मेळटात, विविध रुपांनी मेळटात आनी दितले मस्त जाण आसात कॉलेजींनी, व्हडल्या व्हडल्या सिटीन पळय. जर ताका बली जाती जाल्यार असल्या सवयांक बली जावन डिप्रेशनाक वचून आपलें जिवीत वगडायती जाल्यार खंयची आवय बापाय कुशीन आसतीच सांगा पैकी सांगा. आज म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भुरगीं आवय बापायक थिस्स व्हडली खंत जावन आसा. भुरगीं सांगलें आयकनात, भुरगीं बरें करून शिकनात, भुरगीं मोबायलाचे माध्यमाची गुलाम जावन गेल्यांत. भुरगीं आज डिप्रेशनाक वळख जाल्यांत.
जायत्या आवय बापायचें रडणें हें भुरग्यांक सांगूंक उपाय ना, जोर करूंक उपाय ना, मोबायल कान दवरनो लिपोवन दवरूंक उपाय ना. कित्याक म्हळ्यार मोबायल कान घेवन भितर दवरलेलीं भुरगीं थोड्यांनी सुसायड केल्लें आसा. काही 4 जाणां मुखार 2 जोर करना या एक तापड मारना बूस सांगिल्ल्या वेळार भुरग्यांनी दोरी कान गेल्ली आसा. आज आवय बापाय हेल्पलेस, कांय करूंक जायना. पूण भुरग्यांनो तुमी चिंतीचे, देवाचें उतर सिराकाच्या ग्रंथान म्हणटा अध्याय 3 आमी वाची जाय. आवय बापाय मान दिता, आवय बापायचें उतर आयकता, त्या पुता वा दुयेचें जिवीत नंदन जाता. तुज्या भुरग्यांक उदेशी तुका संतोष मेळटलो. उडास दवरा. जर तर तुमी तुमच्या आवय बापायक मान मर्यादा दितात, तांचें उतर तुमी आयकतात जाल्यार तुमचीं भुरगीं बाळां तुमचें उतर आयकतलीं. आज भुरग्यांक इस्कॉलांत ही जोर करूंक ना, कैली बुधबाळ सांगूंक ना. आदीं आमच्या काळार आमकां रेड्यांक मारले बरी मारतालीं, इस्कॉलांत ती घरांत ती कळ्ळें. काही इल्लीशी सूक केली जाल्यार आवय बापायक सांगून धाडलें जाल्यार मास्टर कशेंय मारतालो मग. आनी मास्टरा मुखार बापाय म्हणटालो आनी 2 सोड, आनी 2 सोड, आनी 2 सोड. सामा पडय ताका, कांय प्रॉब्लेम ना. इस्कॉलाक वेताना कांपोवन येताले आमी भियान. आज मार पडटात गी ना गी, पडटात गी मार पडना नासल्यार पुरो मग. आनी हर एकाच्या टिचरांच्या मेजार 4 बोडयो आसताल्यो. आमची फाट केदाळे थांबडीत म्हणून नाताना उलोवप पाटीक. हय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आसले कश्ट, पूण आमी सारकी वाट धरल्या. कोणी वायट वाटेक वचून नात, सक्के वाटेक आयल्यात. आज एकलीं 2 भुरगीं, आमच्या आवय बापायक 7-8 जाणां भुरगीं, 10-12 जाणां भुरगीं एकलें गेले आनी एकलें आसा म्हणलें तांकां आसलें. आदींच्या काळार भुरग्यांक चड आवय बापाय गुमान दिनातलीं. दुर्बळी काय आसली, लागीं इस्कॉलान आसलीं. आतां जे बरी तांकां शिकयचें म्हणलें मोती दिनातलें. तांकां आस्त बदीक आसल्या पुरो आहलें. देखून आस्त गळच्या खातीर इस्कॉल सोडनो, भुरग्यांक घरा राव म्हणटालीं. आमच्या आवय बापाय बऱ्यार शिकल्यार इस्कॉला वेताय, ना जाल्यार गुड्याक शेणूंक वचूंक येता म्हणटालीं. खोसूंक वच घरा गद्याक म्हणटालीं. 25-26 जावन जायतीं जाण इस्कॉल सोडून घरा कोसताले वा गुड्याक शेण विसूं येताले वा रेड्यांक पाड्यांक सोरोंक वेताले. इस्कॉला वचनातले. आस्त जागो सांबाळच्या खातीर, जाग्याची कृशी करच्या खातीर इस्कॉल सोडून भुरग्यांक घरा रावयतालीं. आतां तशें न्ही. आतां काळ बदलला, वेळ बदलला, सगळें बदललां. आतां एकलीं 2 भुरगीं आनी ती भुरगीं आवय बापायचें सर्वस्व. त्या भुरग्यां खातीर आवय बापाय कितें करूंकय तयार. पयलें जाग्या खातीर भुरग्यांक घरा रावयतालीं, आतां भुरग्यांच्या शिकपा खातीर जागो, घर, दार सगळें विकूंक जाल्यार तयार आसा. सगळो जागो विकून, घर विकून, भुरग्यांक बरें शिकोवन बड्याच्या घरा रावूंक जाल्यार आवय बापाय तयार आसात. पूण भुरग्यांनी बरें जायचें, भुरग्यांनी शिकत जाय, भुरग्यांनी मार्क्स काडूंक जाय, भुरग्यांनी जिवितांत मुखार येत जाय. हांव मेल्या उपरांत तांणी तांच्या पांयार उबें रावूंक जाय. कशें उबें रावूंक जाय? वयर पळोवन उबें रावूंक जाय. एक मनशा बरी, एक गनाच्या मानाच्या व्यक्ती बरी ताणें आसा जाय म्हणली आशा हर एक आवय बापायक आसा. आसा जायच आनी तें भोव बरें. आनी अशें आसतना म्हज्या मोगाच्या आवय बापायनो, भुरग्यांक कशें वागोवचें म्हणलें तुमी जाणाय जायचें. विसारलेलें पुरा दिवचें न्ही. मम्मे म्हाका व्हडलें आयपॉड जायचें, जायत पुता खाणगे. मम्मे म्हाका आयफोन जायचे. आयफोन कितल्या लाखाचे? 1,30,000 जायत पुता खाणगे. मम्मे म्हाका ॲप्पलाचे म्हाका लॅपटॉप जायचे. जायत पुता खाणगे. पुरा खाणगे. भुरग्याक घेवन मात गोत्तू, बऱ्यो बऱ्यो वस्तू यूज करून गोत्तू, त्यो मेंटेन करूंक गोत्तू ना,
त्यो सांबाळूंक वचूं ना एणे उदकान पडलें एणे ऑयल पडलें एणे तें पडलें फुटलें गेलें मम्मी आनी एक अंडी रेडी अंडी ना म्हणूंक तयार ना आवय बापूय आनी भुरग्याक ना म्हणें जाल्यार ते भुरगे 4 दीस उलयना जिविना म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो आवय बापायन भुरग्यांक थोडे संगतीन ना म्हणून शिका जर तर तुमचे पूत वा धूव ल्हान भुरगो आसतना एक बटली विस्की जाय म्हळ्यार तुमी दिता ते दिनात 1 किलो तरणी मिरसांग दी हांव खाता म्हळ्यार दिता ते दिनात तशेंच मोबायल दिवच्या पयलें लॅपटॉप दिवच्या पयलें व्हडली व्हडली बायकां दिवच्या पयलें तुमी 4 पटी दिवची दी गरज आसा गे आतां KTM बाईक 10वी क्लासीच्या PUC क्लासीच्या भुरग्याक खाल्याक KTM बाईक कित्याक गरज आसा गे आसल्यार दिजे ना जाल्यार ताणें दिलां हाणें दिलां तो भुरगो येता हो भुरगो येता नांवा खातीर दिवंक नाकात भुरगीं कशें जातात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भुरगीं रडटात मागीर वळवळटात आनी तें पळोवन तुमकां जायना मागीर तुमी धांवतात हांगा कावन्सिलिंगाक हाडून धांवतात तुमी रडतात मागीर तुमी न्हिदोंक शकनात न्हिदले कडेन तुमच्या दोळ्यांतल्यान दुकान येवतात हांवें तशें करूंक नजो आसलें म्हूण चिंतात हे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो केट्टा मेले बुद्धी म्हणटात कन्नडांत एक खंगणी आसा न्ही केट्टा मेले बुद्धी पाड जाल्या उपरांत बुद्धी येवन कांय फायदो ना पाड जावच्या पयलें बुद्धी प्रकाशा येवन चिंतून मेटांक काडचें भोव गरजेचें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून उडासता वरां तुमी कशें जियेतात तें पळोवन भुरगीं जियेतात मुखलें जोत गेल्लें बरी फाटलें जोत येता एक पटी एका ससू मायन सुनेक आपयलें खंय पाट घासच्याक आळे पुता म्हजी पाट घास म्हूण सुनेक सून पाट घासूंक गेली ससू मायेची आनी सून पाट घासूंक हात मुखार व्हरतना सुनेचो हात मुखारच येना खंय पायत मुखार येता सुनेचो माय तुजी पाट घासच्याक म्हजो हात मुखारच येना पांय मुखार येता माय कितें करचें आनी तवळू सासूमाय म्हणाली खंय पांय जाल्यार पांय पुता पांयान तुज्या पांयान म्हजी पाट घास कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सासूमायची पाट हांव पांयान घासताली कितें आमी हेरांक करता तें निमाणें आमकां मेळटा उडासता वरां भुरग्यानो सक्कड आसा म्हणून कुशाल बरी जायनाकात जिवीत व्हडलें पैन लंबू आसा जिवीत म्हणलें झुजू तुमी झुजोंक आसा कश्ट दूख जिविताचो वांटो म्हणलें समजोंक आसा संवसार विशाल हो विशाल संवसार हो कुशाल्याचो संवसार न्ही हें झुजाचें तळ तुमी झुजोंक आसा कश्ट आनी वावंट काडूंक आसा देखून ल्हानपणार आवयन बापायन मोबायलां दिल्यात गाडयो दिल्यात फेसिलिटी दिल्यात आनी मोर्ता मसोर आसतल्यो म्हणलें चिंतिनाकात तुमच्या पांयार उबो रावतना तुमी कश्ट काडल्यार मात्र तुमच्या रान्नीर उजो पेटतलो तुमच्या मोडकेन कांय तरी आसतलें नाजाल्यार आसचें ना थोड्यांक आवय बापायन कणदोर लागून ना जाता वर्थ तांकांय पुरो तांच्या भुरग्यांकय पुरो जावंक पुरो पूण उडासता वरां तें शाश्वीत न्ही तें शाश्वीत सूख दिवंक शकना सूख दिवंक शकचें तुवें जर तर कांय 4 पयशे कमोवन कश्ट काडना तुज्या पयशांचें तूं कांय इल्लें रांदून जेवताय जाल्यार तातूंत आसली दादोसकाय तुज्या आवय बापायन मालगड्यान करून दवरल्या पयशांचेर वास्तीचेर ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून मालगड्याच्या आस्ती पयशांक भुरग्यानो राखून रावनाकात कश्ट काडा वावंट काडा मिनत काडा आनी कांय इल्लें तुमच्या पांयार उबो रावून तुमचेंच खुद्द म्हणलें एकलें आपणाया आनी आपणायचें जाल्यार तुमी बऱ्या दिशेन चलत जाय आतांच तुमी बरी बुन्याद घाली जाय बऱ्या वाटेन चलत जाय बरेशे गुण क्रिस्ताचे तुमी रुता करी जाय देवाच्या उतरा काल देवाच्या उपदेशा काल तुमी तुमचें जिवीत भुरगेपणांतूच शेगुणाचें जावन रुता करतात जाल्यार तुमच्या जिवितांत तुमी झुजतल्यात आनी जीक तुमची जातली कश्ट काडटल्यात यथेश्ट प्रतिफळ मेळटलो आनी ह्या प्रतिफळान तुमी दादोशी जातल्यात सुख संतोशाचें जिवीत तुमचें जातलें
असलें जिवी तुमचें जावं दी म्हूण मागोन आयच्या दिसा विशेश करून ह्या भुरग्यां खातीर मागया. देवान भुरग्यांक आशिर्वाद दिला, ती भुरगीं वाडत वाडत वचूं दीत, भलायकेची, जाणवयाची आनी संतोशाची जावं दी म्हूण मागया. आमेन. भावार्थी सर मेळून संगी हाडिया कानीक मोगाची बाळका जेजू करिया अर्पी सगळी दुर्बळ कावणे रासा निदो पर मरिए उसक्यारे भोडवे गायता ताचे भोवती वियोलानी विण्याद्वारे अर्पिया समर्पिया जिनी देनी आमची अर्पिया समर्पिया जिनी जिनी आमची. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यानी तुमच्या हातांतले पवित्र बलिदान सर्पद्वेदात ओपा मानतात असलें जावं म्हूण मागाते. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखानी महिन्याक आमच्या नक्क्या पयस देवाक सगळेस्पोर म्हणून घे. भूमोगाळ बापा आमच्या देवा, आम्हा मनशा पासून आमच्या सम्याक साक्ष दिवच्याक बगेवन स्तेफानान आपलो जीव दिवंक पाटी सोरलो ना. विश्वासी शिसाचो मोग संभ्रमून जेजूच्या अपरिमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ह्या बलिदाना वरवीं जेजूक साक्षी दिवंक आनी कश्टां दगदां मदें लेगून ताका विश्वासी रावूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा दैव पार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यान्याच्या किरकोळ दोळ्यां मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचो आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे आमी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो. उंडा आनी वायन आसलें जेजूचें मांस आनी रगत बदलची घडी, पवित्रत्म्याची घडी. ह्या घडये कितेंय मागता खंडीत आमी घेता. आमच्या आमच्या भुरग्यांक सगळ्यांक समयाच्या कुडी रगताक ह्या भुरग्यांक समर्पिया, आमकांय समर्पिया. बापा,
कुरस तो पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगती आपल्या सुकुशेने कश्ट मारान सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत निस्मेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतसो गुठ परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यानी तो बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडुणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या मासमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्ख्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेस उडास कर फ्रांसीस आमच्या पापा साहेब पिटर पॉल आमचे गोळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदुर्मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत करी तांकां तुजे इस्तगादी नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरे देवाच्या मायार संगती ती सपती बगे वंजुजे बगे धर्मदूता बगे वंजुता देव बगे वन स्टेफन आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडवंदराची आचना मोतीन दवरना सुम्याक निरंतर साक्ष दिवंक देवा स्वादार आनी कृपा मागून सुम्यान शिकलेले मागणे सांगता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार देयकुणे जिवितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्या रसवडकी पत्वेनी महिमा तुजी ससनाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी आमी दिमी गेली पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी
आम्हा समेस्त तांच्या मोगान बरो मनीस जावन हे संवसारी आयिल्ली. स्तेफनाक धैर्यान भरलेली, भुरग्यांक आशिर्वाद दिल्ली. आमी सता निती मोगा खातीर धैर्यान उबी रावूंक आनी सोम्या साक्ष दिवंक उलो दितात ती येशुळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोव ना, पूण तुज्या कास्पत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. आमच्या काळजांत जेजू तू ये, हार्दिक स्वागत तुका. जिवीत नंदन करून तू ये, आमच्या मोगान राया. आमच्या काळजांत जेजू तू ये, हार्दिक स्वागत तुका. जिवीत नंदन करून तू ये, आमच्या मोगान राया. गर्दानाचे कावणे तू जल्मोन आयलोय, संवसाराक संतोष हाडलोय. तू जल्मोन आयलोय, संवसाराक संतोष हाडलोय. आमच्या काळजांत जेजू तू ये, हार्दिक स्वागत तुका. जिवीत नंदन करून तू ये, आमच्या मोगान काळजान दयल्या सोम्या जेजूक आमी अर्गां दिवया. गडीभर दोळे धांपया आमी. सोम्या तुज्या जल्माच्या परबेच्या ह्या काळार स्टीफन मार्तीर ह्या परबेच्या दिसा तूं म्हज्या काळजांत आयलाय. म्हज्या काळजांत राव. तुजें समाधान, तुजी भलायकी आमकां दी. तुजो संतोश आमच्या काळजां मना रास करून दी. आमच्या भुरग्या बाळांक आशिर्वादीत कर, तांचें जिवीत नंदन कर, शेगुणांनी तांणी वाडरचें कर, तांचो फुडार बरो कर. तुवें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर तुका अर्गां दिता हांव सोमी. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या ओगलाप तुका सोम्या जेजू, ओगलाप तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या सर वायटांतली, विघ्नांतली, अनवरांतली निवारलेल्याक, अर्गां तुका सोम्या कुडियत्म्याची बरी भलायकी दिवन सांबाळलेल्याक, अर्गां तुका सोम्या सरापायांतले, मरणादी पिड्यांतले, अवघडांतले, तशेंच गडगड्या झगडल्यांतले राखून वेल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सोम्या जेजू. कालच्या रातीची बरी न्हीद फोव केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सोम्या आयचो दीस पळोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सोम्या जेजू. आयच्या दिसा ह्या पुंटळाक येवन ह्या मध्य मुखांतर हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक फोव केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमकां तुवें दिल्ल्या भुरग्यां बाळां खातीर, अर्गां तुका सोम्या तांच्या बऱ्या जिविता खातीर, अर्गां तुका सोम्या तुवें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर, अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका दुनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका आतां आनी ससना.
प्रार्थुया. सर्गींच्या आमच्या बोमोगाळ बापा, धर्मदूतांनी नेमलोलो तुझो प्रधान सेवक बागेवूं स्तेफन पवित्र सभेंत उर्बेन गर्दवांच्या त्या साखरेक लागलो. ताच्या संभ्रमाच्या समयार आमची सोडवण करचे खातीर जल्मलेल्या तुझ्या पुताची कूड आनी रगत आमी सेवल्या. ह्या देण्या पासून तुका दिन वासून आमकांय आमच्या भाव भयणीची सेवा साखरी करूंक उमेदीन बर म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. बसया. मोगळ भाव भयणीनो, सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. कालच्या दिसा फेस्ताचो संभ्रम न्ही पोरायतरा सकाळी मीस, सांजेर परतून जागरणाचें मीस, कालच्या दिसा मास न्ही सांजे दिसा मूस कालच्या दिसा, आनी आज सकाळी उठून परतून येवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक कोडा संख्यान तुमी आयल्यात. तुमकां अभिनंदन पाठयता. अभिनंदन, कंग्रॅच्युलेशन्स. तुमी जायते भुरग्यां काडून आयल्यात हांगासर. वय गे वय मू येवनात गे. हां, भुरग्यां खातीर मागूंक आयल्यात न्ही गे. हां, तुमची सगळी मागणी सुरेस्पर देव मानून घेवन दी. सांजूद तुमच्या खातीर विनंती करून दी आनी तुमकां बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमचें मागणें तुमच्या खातीर. जायत गे. हर एका मंगळारा सकाळी 8 वरार मीस, 9 सक्रामेंताचें आराधन, 10 वरार कुमसारा, 10:30 वरार मीस, 9 सक्रामेंताचें आराधन, मागीर 12:30 जेवण. ह्या मंगळाराच्या सगळ्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. व्हडा संख्यान ह्या पुंतळार येया. जिविताचें उतर आयकया. जिविताचें खाण सेवा संतुश्ट जाया. सांजूतात देव तुमच्या खातीर विनंती करता. आमी तुमच्या खातीर मागता आनी खंडीत जायतें बरेंपण तुमकां जातलें. व्हडा संख्यान मंगळाराच्या नव्यानाक येवंक तुमकां उलो दिता. स्टॉल आसा, आमच्या स्टॉलाक भेट दिया. बेंजार केल्लें मीठ, बेंजार केल्लें तेल, बेंजार केल्लें उदक, कोंतां बेंतिनो, रेलिको, कुरीस, इमाजी सर्व आसात. बायबल डायरी आसा, दिसपट्टी वाचपा नियाळ आसात. हें सगळें तुमच्या आत्मी झुजा भितर झुजोवंक आनी जैत जोडूंक आनी देवाच्या कुशेखाल सुलोवंक आदार दितात. त्यो भक्तीक वस्तू वापरन तुमी तुमच्या जिवितांत जैत जोडूंक उलो दिता. दैवी वखदां आसात, डिवायन मेडिसीन म्हणटा. गांठी दुखी, गॅस्ट्रिपिडेक, आयुर्वेदीक वखद आसा. जायत्या वर्सां दोन हांगा जावन ते व्हरतात. गांवांत तशें परगांवांत व्हरतात. परगांवाक की खंयच्या गांवाक USA, कॅनडा पुराव येता. गांठी दुखी, गॅस्ट्रिपिडेक, भुरग्या पिडेक संबंदी वखदां ते ऑफिसान मेळटात. ती व्हरात. असो फायदो जोडा. जायते बरेंपण तुमकां जाता. तुमची मिसां तेसांवां ऑफिसान दिया, थंयसर घेतात. तेसांवां फाटीं तुमी पुंतळार घालयेत. तुमच्या खातीर निरंतर मागता. कावन्सिलिंगाची मंडळ, आत्मीक समालोचनाची मंडळ हांगासर आसा. तुमी मंगळारचे येवयेत, हप्त्या मदें येवयेत. येता आसतना फोन करून आयल्या बरें. तुमकां राखूंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसांत वा गुगलांत मेळटा. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुंतळाची कांय इल्ली प्रगती करूंक साध्य जाता. उदारपणान कुमो करूंकय तुमकां आपणी दिता. मंगळाराच्या जेवणाकी स्पॉन्सर वा प्रायोजक रावंकय तुमकां आपणी दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना जाल्यार फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन जेवणाक कुमो करा, आदार दिया. आनी तुमच्या घरांनी बरीं कार्य जावंक पुरो. जल्माचो दीस, बर्थडेस जावंक पुरो, एनिवर्सरी जावंक पुरो, काजाराचो दीस जावंक पुरो, मरणाचो दीस जावंक पुरो. तुमच्या घरांनी कुमगार वा बरीं कार्य आसतना ह्या पुंतळा सुगडा आस्कारा जेवणाक कुमो करा. आनी मिसर भक्तीका तुमचे खातीर मागता. आयच्या दिसा आमकां जेवणाक कुमो केल्या डोनाल्ड डिसोजा, तलपाडी. कोणी आसा जाल्यार मुखार येया. मानाची वात पदरापातान स्विकार करा. देवादीन मार्क डिसोजाच्या उगडासाक संजय पिंटो बळकुंजे, जोसेफ एफ्रोसिन डिसोजा सुरतकल, मॅक्सिम सुनील डिसोजा किन्नीगोडी, फ्लॉयड इग्नोशियस सिक्वेरा किन्नीगोडी. कोणी आसात गे?
तुमचं मनपूर्वक उपकार बावडता देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता आयच्या दिसा जेवण तयार केलां सांजूद वाड्याकारांनी तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडता देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर वाड्याच्या गुरकाराचेर प्रतिनिधीचेर वाड्याकारांचेर ताका कुंभ केल्ल्या समेस्तांचेर मागता परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं भाऊ मॅक्सी तुकाय देव बरें करूं आनी हांगासर आसलेले समेस्तां तुमकां देव बरें करूं आतां आमी नव्याना गायते जावया नव्यानाचें गीत आमी गावया पात्रोन सांजता देवा आमचे पासत विनती कर पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनती कर पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनती कर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन भाव भयणीनो सर्गी सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणें आयकता बगे वजुता देव सरकारा सांजे तुझ्या जिवंतपणाच्या महिमेंत सोन आमचे पासत विनती करता सांजुता देव एर सांत भक्त प्रत्येक जाण मरी आमची सर्गींची माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगाता मागया सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्या सोड भाव तुका आमी आमचे मागणें भेटयता तुका आनी नर्मदुजुता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसा आमी उगडास करता भगवंतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणें मेळयता ही जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा निरंतर अगलाप लाभता आनी समेस्त मनीस देवाक मानवतात जेजू आमच्या पवर्त उदेशी तूं आतां करोस आमच्या मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो करूं मोग वाडय आतां आमी बागे वजुता देवाच्या विनवणें तुजे बरे पादुबारचे गोरसो आनी यत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता ही जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार कळसा सर आमची पातीनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी उगडाप सदां सर्वदा आमेन सांजुता देवा लागीं मागणें ह्या संवसारी जेजूचो सैरवार आनी धर्मदो जावन आसलेल्या बगे वजुता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सेवे मेळ जेजू सुडोंदर असो मोवाळ मुक्तूर जाणा जाल्लोय ताच्या सुडोणेची स्वार्था तुवें पयस आसले लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसतलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक कडसा अडचणींनी सांपोण निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं खेरेती शरोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी घर जाणून तुज्या पुनशता पट्टीनेन आयलां तेकन बसया मगळ बाबडीनो जायती जाणां तुमी जायती त्या सवांगासर विविध रुपांनी धाडून दितात घालतात आनी आमी तुमच्या खातीर मागता आज ही जायती त्या सवां आसात ही वाचून सांगतना तुमची ते सवां आसात जाल्यार हाचे सांगता तुमी उबारा एकामेका खातीर मागया आनी खंडीत जायते बरेपण आमचे जिवितांत जातलें 17 जाणांक बरी भलायकी फावो जावंक 12 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक 8 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 7 जाणांक आतां पांयाची गांठी दुखी गूण जावंक 13 जाणां डिप्रेशनांतूं सुटका मेळोवंक 2 जाणांचो बाळंतेर बऱ्यान जावंक 9 जाणां काजरी जोड्या भुरग्याचे देण्या फावो जावंक 6 जाणां शिकोवंक बरी मत आनी जाणवाय मेळोवंक 13 जाणां जागो बऱ्या मोला विकून वचोंक 6 जाणांची एग्जामांत बरे मार्क्स काडून पास जावंक 13 जाणां दिल्ले पयशे ते पाटी मेळोवंक 6 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक 2 जाणांची वायट सवय सोडून बरी जिणे जियोंक एकल्या गुमटेची तकलेची शिरेची दूख संपूर्ण गूण जावंक एकल्याच्या फाटीच्या कण्याची कुशीच्या बरींची दूख गुणी जावंक एकल्याच्या कुडीच्या सगळी गॅस्ट्रिकाची पिडा गूण जावंक एकाच्या पोटाच्या सकयल आसली सगळी दूख गूण जावंक 13 जाणांची तकली पडापड मायग्रेन गूण जावंक 13 जाणांच्या आतापायाची गांठी दुखी गूण जावंक 13 जाणां धरलेली सगळी कामां शबीत आनी पंथा पळोवंक एका उतरप्रायाच्या एक बरी भलायकी गटाई फावो जावंक एक कुटुंबांत शांती समृद्धी रास करूंक परगांत आसलेल्या कुटुंबाच्या सद्यांक बरें काम आनी तशेंच बरी भलायकी आनी जिवीत नंदन जावंक एकल्याच्या कृशीचेर भरपूर आशिर्वाद लाभूंक लागलेली सगळी कीड पयस सोरोवंक आनी कृशी बऱ्या रुता जावंक एकल्याच्या बरवेला निरंतर उदक फावो जावंक एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक एका PUC जावन फुडें शिकपाक गेल्ले आसली एक शिकोवंक बरी मत उगड आसत सकत तशेंच सगळें डिप्रेशन पयस सोरोवंक तशेंच बरो जिवीत बांदून हाडूंक
MBBS च्या तरणाट्या शिकोवंक जाणवाय गिन्यान चिरुकाय फोव जावंक एका गांवा बायल्या मदें समाधान आसूंक 6 जाणांची रीण फारीक करूंक कृपा मेळोवंक एकल्याचे थायरॉयड रिपोर्ट गुण नॉर्मल जावंक 2 जाणांचे 8 ब्लॉक्स नापेन्स जावंक 6 जाणां आंबाल पिणेतान सुटका मेळोवंक 3 जाणां रातीची बरी नीट पडोवंक 8 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरी फोव जावंक 2 जाणांक गॅस्ट्रीक पिडा गुण जावंक 2 जाणांक मन परिवर्तन जावंक 2 जाणांचे PCOD प्रॉब्लेम गुण जावंक 6 जाणां परगांवाची विजा फोव जावंक 3 जाणां कुटुंबात सद्यांक UK वचूंक फोव जावंक एकल्याची सर्व समस्यातां सुटका मेळोवंक 3 जाणांची एलर्जी शेळ कुंकली गुण जावंक एकल्याच्या गर्भकोशांत युट्रसांत आशिल्ले सिस्ट गुण जावंक तशेंच 32 जाणांक प्रत्येक तेसो पासून मागो विनंती केल्या तांचे खातीर आमचे खातीर जे कोणा मागतना बसयला तांचे खातीर मागया आमी देमी घाली हातू बारया ही आमची मागणी आमची गरज आशा सगळी समयाच्या पांयांतळा समर्पण दिया सर भुरग्यांकी पांयांतळा समयाच्या समर्पिया तांची पिडा शिडा तांची कंद बेजार तांचे सगळे जिवीत समयाच्या पांयांतळा समर्पिया अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू ओगलाप तुका सुमयान जेजू ओगलाप तुका सुमयान स्तुती तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू ओगलाप जेजू आराधन जेजू सगळ्या काळजा वंदितां समया तू बवरतो देव हकूलदार विश्वासी मगाळी माईपासी देव तुका समयमा तुका जवाराधन आज या सगळे भक्तिकांनी तुझ्या मुखार उभारलेली मागणी तुका भेटून देता होय समया तू बहु दयाळ आमची मागणी ऐकताय आमच्या घर सांभाळताय मागलेले सगळे फाव करताय आज सांजुदाच्या विनवणेत तुझ्या मुखार उभारलेली मागणी दे तुका समर्पित समया तुझे वोट देन आणि काम बोलतील आमची मागणी ऐकून घे आमका तुझ्या बेसवानी भर भुरग्यांक तुझ्या आशीर्वादाने राख सांभाळ कृपा दे संगत दे बळ दे बेसाव दे समया जाणवाय दे तुझे सुबाब देण्याने भरून आशीर्वादित करे तुका समय तुका जाऊ स्तुती आराधना उगलाप हालेलुया 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 नव्यानाचे मागणे मुंदारशिया म्हज्या मतीर काळो काडून म्हजो बाबार दडोन बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तुझ्या पस्तले पदवेन पयस उंडाय इवत्या संता म्हज्या काळजाच्या गोंड्या तो तुका उलो मारता आशा सल्लेल्या बरोस तुजे गरीब तेणे तुका देवान दिला म्हज्या जिनियेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाची कोटसाण हांव तुका भेटयता तुझ्या मोबायल माईपास येन वाद की तू म्हाका मोगान आदासून सुदासून वर आवडा पतीने तुझे कडेन माग लोपका तू म्हाका जोड दी अशें आमच्या सुम्या जेजूच्या महिमे वतो नांव तुझ्या मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जाव आमेन मुगळ बाबडी नो इगडी बरोबर दोळे दांपया आमच्या हात आमच्या हद्याचेर दवरया जायते बरेपण आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान केला ह्या बरेपणा सुगडास काडया 6 जाणां बरी भलायकी फोव केल्या 8 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फोव केलां 2 जाणां काजाराचें कार्य बऱ्यान जालां एकल्याची तकली पडापड गुण जाल्या एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची दुगुण जाल्या एकल्याच्या पाडीच्या कण्याची कुशीच्या बरीची दुगुणी जाल्या एकल्याच्या कुडींतली सगळी गॅस्ट्रिकाची पिडा गुण उणी जाल्या एक उदरपुराच्या आवय बरी भलायकी आनी घटाय मेळ्ळ्या एका कुटुंबांत शांती समृद्धी रास जाल्या एका कुटुंबाच्या 6 जाणां UK वचूंक फोव जाला एका 3 जाणांची तकले पडापड मायग्रेन गुण जाला एकल्याची रीण फारीक करूंक कृपा मेळ्ळ्या एकल्याच्या बरवेलां बरें उदक फोव जाला 3 जाणां हाती धरली कामां शबीत पंथा पावून आसात एकल्या उसल्या सिपा गेल्या चलयेक शिकोवंक बरी मोज जाणवाय गिन्यान फोव जाला एकल्या चलयेचें सगळें डिप्रेशन सगळी मानसीक वत्तड सगळें पयस सरलां बरी भलायकी फोव जाल्या एकल्या तरणाट्याक MBBS शिकोवंक कृपा सकत फोव जाल्या एकल्या अनवरांतलें राखून व्हेलां एकल्याचें मतीक समाधान फोव जालां तशेंच 22 जाणां माग लोपकार फोव जाला त्या पासून धन्य देवाक बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां दिवया आमच्या हातू बारया अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका ओगलाप तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू ओगलाप जेजू आराधन जेजू सगळ्या काळजां तुका वंदिता आमची मागणी ऐकून आमकां तुज्या बेसवानी भरताय आमकां तुज्या कृपेन भरताय मागलेले सगळे फोव करताय त्या पासून तुका जावं अर्गां तुका जावं ओगलाप आराधन हालेलुया 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 हालेलुया
मंगळ बाबणीनो आमच्या पिढेस म्हणो बसो देवा लागी विश्वासान मागोया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेसले आमच्या बाबणीचे कश्टळू करी आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेसचे सभा करचे समर्पित जाल्ल्या धाकटेना नर्सां सेवकांक पाव आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा सक्कड पिडेस्तां तळणी आनी पातकांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा तुझ्या मनेने आदवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायके कुडी आत्म्याची गठाय दी आयकमचे प्रार्थने सर्गीच्या बापायच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या बाबणीची सर ते समाजारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिनियंत तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान हो कर आयकमचे प्रार्थने सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते आमी तुका समर्पण दिता हांव तुजी खुशी वयतर ती सर्व ते समाजारी कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सुम्या मंगळ बापा गांवांत तशें परगांवांत फावो ते काम नासतना कस्तूंच्या सर्व आमच्या भावा भयणीची काकूळट करी तांकां बरें काम फावो करना जिवीत नंदन कर म्हण मागता आयकमचे प्रार्थने सुम्या दयाळ बापा फावो ती जिनी संगाती वा संगाती मेळनासतना कस्तूंच्या सर आमच्या भावा भयणीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिनी संगाती वा संगाती मेळलो बरे कुटुंबा जिवची देवचे देणे फावो कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ल्या सर काजरी जोड्यांची बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो करन तांचो कुटुंबा संतोष चडय म्हण मागता आयकमचे प्रार्थने आज भुरग्यां खातीर मागता आसतना ह्या भुरग्यांचे जिवीत नंदन कर कशें तूं जाणवयानी गिन्यान वाडलोय त्या समापान आमचे भुरगे जाणवयानी गिन्यान वाड अशें कर सर वायट विघ्नां तांकां निवार पिडेशें ते निवार तुजी जाणवाय तांकां दी बऱ्याचशे गुणांनी वाडोवन तांची जिवीत नंदन करूंक जाय अशी कृपे दिणी तांकां फोव कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सुम्या बरी पिडेस्ताची भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी मानून घे नमार आनी एका कुर्दीचे माई नमार आमच्या जिवा आमरत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी वेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शके हे तुजे एका कुर्दी आमचेर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशें सुद्दां पाव जेजूक आमकां दाखय हे दे आणि मगळ दिलं बी ओंकार मरिये मगळ बाबडी न पिडेस आमच्या बाबडी उडास काडया तांच्या बऱ्या भलायकी बसवत मागया सगळी सांगाता त्रिंदादी मान करून सांगाता म्हणया माई मा दुखा सरपोदे दरा देवा बापा कित्याक तुवें तुजी क्लास पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धरलोय माई मा दुखा जेजू क्रिस्ता बापाच्या क्लास पुता कित्याक तूं आमचे मनशा सेम घेवचे तितलो लनवीक जालोय आनी सर्व आमची पिडा गुण करून तुवें खुशी वयली माई मा तुका देवा पवित्र आत्मे आमच्या बुजवणदारा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळा पदवेन गुण करताय प्रार्थोया बहुदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी आनी मतेच्या वाकुडेच्या पिडेनी कश्टो ज्या तुज्या साकरा साकरणेचेर भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसिल्ल्यांक तांकां नवो जीव दिवन शिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडे शिड्यांतले गुण जावन वेगिस्तांनी भलायकी जुडो फोव कर क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं सम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी सर्वेस्पा तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो बहुदयाळ सम्या बावर्तनच्या बुजवणदारा तुजी मीत मे नातलेली दयाळ आमी मागता पिढे शिडेन कस्तू ज्या तुझ्या भुरग्यां तांचे राखण बुडवे सदांच समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी मानाबैत पयस करून एकामेका काळजांत बगसून जिवूंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारूं तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ समे सदांच तांच्या संगात राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेत सदांच तुका अर्गां दिवून दीत जो जेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनांक सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्वेस्पोर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां माहीत पासन आनी काकुळतीन वागो दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवा सुकलोच पूजे जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले भासोणे प्रमाणे संवसारा पर्यंत आमचे संगात आसा तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाठोर तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखवण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे ते सर वायट बस म्हणडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर्व पदवेदार देवा बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे वड
म्हाका मोगाळ भाव भयणीनो थोडी मिनटां भर सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी करसिया सुमी सक्रामेंतांतलो जेजू आमकां आशिर्वाद दिता बेसांवांनी भरता ल्हाना भुरग्यांक आपल्या वेंगयेन घेता आपल्या मोगान तो सांबाळटा मोगान आपडटा मोगान आशिर्वाद दिता ताची जाणवाय ताची भलायकी ताची समजणी सगळी भुरग्यांक दिवन आशिर्वादीत करता आमकांय गूण करता हे सुमयाक आराधन करया सुमयाची स्तुती करया आनी आमकां सुमया समर्पण आराधनाचें गीत गावया. तुझो मोग व्हरतो सुमिया तुझो मोग व्हरतो धनिया तुझो मोग व्हरतो सुमिया तुझो मोग व्हरतो धनिया सर्गी सोदळबा साडो संवसारी आयलो कशे उपकाराटो हांव तुजो सर्गी सोदळबा साडो संवसारी आयलो कशे उपकाराटो हांव तुजो तुजो मोग व्हरतो सुमिया तुजो मोग व्हरतो धनिया तुझो मोग व्हरतो सुमिया तुझो मोग व्हरतो धनिया तुझो मोग व्हरतो सुमिया तुझो मोग व्हरतो तुझ्या मोगान आमकां सांबाळताय तुझ्या मोगान आमकां पळयताय तुझ्या मोगान आमकां कुरपेन भरताय तुका संवर्गा तुका सगळाप तुका संवरादान तुका अर्गां दिता सुमिया तुजी वडवी गाता धनिया तुका अर्गां दिता सुमिया तुजी वडवी गाता सुमिया पिडे शिडेन वळवळच्या लोकांचे दयाळ जालो तांची दुखां तुवें पुसून काडली पिडे शिडेन वळवळच्या लोकांचे दयाळ जालो तांची दुखां तुवें पुसून काडली तुका अर्गां दिता सुमिया तुजी वडवी गाता धनिया तुका अर्गां दिता सुमिया तुजी वडवी गाता धनिया तुजे मुखार सर पडून तुका नामान करता देवा तुका सर पडून तुका वंदिता तुका सर पडून प्रणिपात करता देवा सो देव तूं राय सो राय तुका सा महिमा तुझे मुखार सर पडून सुमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझे मुखार सर पडून सुमिया तुझे आराधन करता धनिया देवा देवा सो तूं देव राय राया सो तूं राय मुझे जिनिये सोम्या तूं म्हाका जाय देवा देवा सो तूं देव राया राया सो तूं राय मुझे जिनिये सोम्या तूं म्हाका जाय तुझे मुखार सर पडून सुमिया तुझे आराधन करता धनिया सगळी तुझे मुखार सर पडून सुमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझो मोग व्हरतो सुमिया तुझो
तुजो मोग व्हरतो दुनिया तुका अर्गां दिता सुमिया तुझी उर्वी गाता सुमिया तुझो मोग तुका मोग व्हरतो सुमिया तुझो मोग व्हरतो दुनिया तुका अर्गां दिता सुमिया तुझी उर्वी गाता सुमिया तुका अर्गां दिता सुमिया तुझी उर्वी गाता सुमिया हालेलुया हालेलुया शदला बला बलंदला या हालेलुया यीशुवे जीसस हालेलुया आराधन चेस हगड़ाप चेस आराधन चेस praise you Jesus love you Jesus हालेलुया हालेलुया यीशुवे जीसस हालेलुया हालेलुया हाला 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 हालेलुया 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 हाले निरंतर हालेलुया 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 अर्गांचे जोगलापचे द्वाराचे जो सगळ्या काळ संबंधित समय तुका समय तुका जवरादा उगलाप शदला बला 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 दलाला या हाला 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 यीशुवे वत्र यीशुवे राधे यीशुवे praise you Jesus thank you Jesus adore you Jesus हालेलुया 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 अर्गां तुका सुमियान जेजो अर्गां तुका सुमियान अर्गां तुका सुमियान जेजो अर्गां तुका होगलाप तुका सुमियान जेजो होगलाप तुका आराधन तुका सुमियान जेजो आराधन तुका हालेलुया 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 बुशा मगळ बाबडी नॉमचो सुमी आमच्या मध्ये हांगासर आसा हे सुमया पळया लना भुरग्यांक मुजे सस्यंक सोडा कोण आपयता जेजू हे तुमी कष्ट तेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो हांव तुमकां विशव दिता कोण आपयता कोणा लागीं आपयता कोणा लागीं आपयता आमकां ताच्या लागीं आपयता पूण तुमी बागी ताका पळोवंक आयल्यात मस्त जाणांक सोमया पळोवंक पुरसोत ना आमकां पुरसोत ना कितले कडेन आराधन जातात कितले कडेन सक्रामेंत आसात पुरसोत ना आमकां सोमया लागीं येवंक आमकां केदाळा ओसो जे म्हूण बगता त्या दाळा वेता जाकेवाक जेजूक पळयचे म्हूण आशा जाली देखून जाकेव रुकार सोडलो कळ्ळें थोड्या पिडेस्तांक गूण जायचे म्हूण बगलें देखून सोदून आयले आमकां थोडे फावटी जेजूची गरज म्हूण बगना आमी इगर्जेक येता ऑफिसाक वेता न्ही ऑफिसांत हांव बर्थ सर्टिफिकेट काडून घेता पाटी येता इगर्जेक येता इगर्जेन जेजू आसा तूं कोणा मेळोंक गेल्लोय कोणा मेळोंक गेल्लोय पाद्र्यापा मेळोंक मेळ्ळो गी मेळ्ळो जेजू मेळोंक गेल्ले येयला कोण ओडलो हांगा पाद्र्याप जेजू तशें जाता पाद्र्यापा मेळोंक वसा ताचे पयले जेजूक मेळा एक नमस्कार करा एक आराधन करा एक कृपा मागा मागीर वसा ऑफिसाक मिसान दिवंक वंतिके दिवंक वसा मागीर पयलें इगर्जेचें एक बागेल उक्तेंत आसता सगळे इगर्जेंत सगळे दिसाक बंदासान वसा पूण आमकां वसोचें म्हूण बगना आमकां पुरसोत ना न्ही तशें करूंक जायना देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सोम्याक आराधन करूंक जाय ते ग्राई उदे दितावन आयले
बाळका जेजू मेळच्याक हातांत भांगार दुंपू आनी रक्ता बोळ घेवन आयले. तांगे हेजे म्हूण गरज आसली ना. तांचें कलतेपण त्या घरांचें कलतेपण देवा तें वर्तें देखून ते वर्ते जातात. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, त्याच कलतेपणान सुमयाक आमी आराधन करुया, सुमयाची स्तुती करुया, सुमया वाखणुया. हांगासर एक गीत आसा, बेतलेमाच्या गोठ्यान जल्मलो जेजू. त्या फेस्ताच्या आठवड्यांत आमी आसा. एक स्तुतीचें गीत आमी गावया, उबी रावया, सुरेस्पराची स्तुती आमी गावया. ताळयो भेटून बेतलेमाच्या गुरवा कवणे सर्व मी वसोया. बाळका जेजू कामी भक्तीन मना नमस्कार सर करूया. बेतलेमाच्या गुरवा कवणे सर्व मी वसोया. बाळका जेजू कामी भक्तीन मना नमस्कार सर करूया. संतोषाच्या संगत मेळोया, आंजा संगी गावया, घोड्या सोनास नाचोया, महिमा ताची गावया. संतोषाच्या संगत मेळोया, आंजा संगी गावया, घोड्या सोनास नाचोया, महिमा ताची गाजोया. ताळयो भेटून आमच्या देवाची, आमच्या रचणाराची स्तुती करूया. देवा जाऊ सर्गी, महिमा देवा जाऊ सर्गी, शांती ताच्या इष्टा या संसारी, शांती सर्वा संसारी. महिमा देवा जाऊ सर्गी, महिमा देवा जाऊ सर्गी, शांती ताच्या इष्टा या संसारी, शांती सर्व संसारी. संतोषाचा संगत मेळोया, आंजा संगी गावया, घोड्या सोनास नाचोया, महिमा ताची गाजोया. संतोषाचा संगत मेळोया, आमच्या संगी गावया, घोड्या सोनास नाचोया, महिमा ताची गाजोया. ताळयो भेटून आमच्या रचणाराची स्तुती करूया, आमच्या रचनाक आराधन करूया. आतालासो संदेश दिव्या, समाधान प्रसरिया, मोगा बांधात आम्ही सजीव्या, ख्रिस्तमो प्रसरूया. नतलासो संदेश दिव्या, समाधान प्रसरिया, मोगा बांधान आम्ही सजीव्या, ख्रिस्तमो प्रसरूया. संतोषाचा संगत मेळोया,
आमच्या संगी गाऊया सोन्यासो नास नसूया महिमाताची गाजोया संतोषान संगत मिळवूया आमच्या संगी गाऊया मूल्यासो नास नसूया महिमाताची गाजोया हल्लेलुया हल्लेलुया आतुबार हल्लेलुया 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 हालेलुया 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 मरा भवतवलं मरा सगळे सगळे काळसा सगळ्या मनात सगळे सत्य आमच्या देवाची आमच्या रस्तानाची जेजू ख्रिस्ताची आमच्या सोडवणारा सोम्याची स्तुती करूया काळसात स्तुती करूया मनात स्तुती करूया सत्य स्तुती करूया हालेलुया 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 शदला बला 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 दललरिया हाला हाला जेजू 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 तुका समय तुका जवरा उगला हालेलुया 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 Ergan tu kasemian Jesu. Ergan tu kasemian Jesu. Aglap tu kasemian Jesu. Aglap tu kasemian. Aradan tu kasemian Jesu. Aradan tu kasemian. Haleluya. 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 मग बाबरी ने गडी बसया आमचं समय आमच्यामध्ये अंगासर असा एक गडी बर आम्ही या समयाचे दिसत गेल्या आज स्तेफानाचे माट तीर्पण आम्ही नियाळतो नेगे जेजूक साक्ष जालो म्हणटा पवित्र सभा स्तेफन जेजूक साक्ष जालो माट तीराचे मरण मेवरो आपले रगत वारो कशें साक्ष जालो सोम्याच्या मोगाक साक्ष जालो सोम्याच्या सताक साक्ष जालो सोम्याच्या नितीक साक्ष जालो मोग सत आनी नीत जियेताना आमी सोम्याक साक्ष दिता आनी असतांत आसले मोगांत नातलेले द्वेशांत आसलेले अनितीन चलतले हाका विरोध पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जायते पोटी साक्ष दिवच्या बदलाक नालिसाय हाडल्या नालिसाय असताक सांगात दिल्लो आसा असताक सांगात दिल्लो आसा अनितीक सांगात दिल्लो आसा मोगा बदलाक राग दवरचे येयल्लें आसा हांव सोम्याक साक्ष सारच्या बदलाक नालिसाय बेगिनी आज सगळ्या संवसारार नतलांचें फेस्त आचरण जालें जालें की ना बेतलेमान जावंक ना जेजू जल्मल्ल्या सुवातेर जावंक ना कित्याक 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 बेतलेमान जावं ना बेतलेमान तो संभ्रम ना तें आचरण ना जेजू जल्मल्ल्या त्या सुवातेर कित्याक तें झूज जावन आसा इस्रायल आनी पालेस्तिना मदें झूज कित्याक झुजू मनशाचो मोसोर मनशाचो स्वार्थ मनशाचो राग मनशाचो द्वेश अहंकार गर्व थोडे पोटी मनशाकच नालिसाय करता आज जेजूक बेतलेमांत जल्माचो दीस आचरण करीचे म्हूण ना पूण हर एका बऱ्या मनशान ताच्या काळजांत जेजूक स्थान दिलो जाल्यार ताचो जल्म जाता ताचें आचरण जाता पूण मनीस स्वार्थी जावन पथकांत जियेवन देवा आनी मनशा मदें एक पर्दो घालता एक कंद काडता एक दोरो वा वणोत बांदता आनी हांव म्हज्या इतल्या
देव ताचेंतल्याक म्हणल्यार चिंता पटयता. तशें जावंक नजो. म्हजें पातक म्हज्या आनी सोमया मदें एक दोरो कशें जावंक नजो. देखून जेजू कितें म्हणटा, तुमची पातके जिनी सांडा, तुमचें पातक वळखून घेया, तुमचें पातक रडा, परिवर्तन जाया, म्हजे लागीं येया. तो पातकाचो पर्दो पिंजून वेतलो, ती पातकाची वणत कोसळून पडटली, तो पातकाचो कंदक समा जातलो. तुमी म्हज्या मोगांत येतल्यात आनी हांव तुमच्या मोगांत. तुमी म्हजे परसा जातल्यात आनी हांव तुमचो देव जातलो. पळया कितल्या पुरब्याची उतरां जेजूची. देखून एक घडी दोळे धांपया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. जर तर हांवें पातक केलां जाल्यार, जर तर म्हज्या आनी सोमया मुखार पातकाचो कंदक आसा जाल्यार म्हज्या हातार्द्याचेर दवरया, पातकाचें बक्षणें मागया. संपूर्ण रितीन सोमी आमकां बक्षून दी म्हूण मागया. दया दाखय सोमया पातकी जाल्ल्या म्हजेर. दया दाखय सोमया पातकांत धरल्या म्हज्या ह्या मनशाचें. दया दाखय. तुज्या काकुळतीन म्हजी पातकां धुवन काड. म्हजी पातकां मोगस. म्हाका नवो कर, म्हाका नितळ कर सोमया. दया दाखय जेजू पाकी जाल्ल्या म्हजे तूं. सुडकाला भये जेजू हस्क जाल्ल्या म्हाका तूं. दया दाखय जेजू पातकाची दूख धरया. पाकी जाल्ल्या म्हजे तूं. सुडकाला भये जेजू हस्क जाल्ल्या म्हाका तूं. मगळ जेसू राग केला, मोसर केला, हगे मोतीन दवरला, वायट चिंतला, पजदे उलयला, तुजे उपदेशकाल सुलोवना, तुका फोव तो मान दिवना, रागार जाला, पवित्रपण सांबाळूंक ना, तुका साक्ष दिवच्या बदलाक नालिसा हाडल्या. सगळ्या पदकांची दूख धरता सोमया. म्हणजे सगळ्या पदकाची कथा तूं नितळ कर. म्हाका तुज्या पवित्र रक्तान तूं नितळ कर. म्हाका नवो कर. आशिर्वादी सोमया. दया दाखय जेजू पाकी जाल्ल्या म्हजे तूं. सुडकला भये जेजू हस्क जाल्ल्या म्हाका. परत एक पुडी सकता. दया दाखय जेजू पाकी जाल्ल्या म्हजे तूं. सुडकला भये जेजू हस्क जाल्ल्या म्हाका. मगळ बाबडीनो परत एक घडीवर सोमया पळया. ए तुमी कश्ट तेल्यानो, वजन ववयतेल्यानो, हांव तुमकां भलायकी दितलो, समाधान दितलो. सोमी आमकां भलायकी दिवंक आशेता. समर्पण करया आमी सगळे. सगळें तुमचें समर्पण करा. जेजू हर एकल्यांक तुमकां जाणा. तुका कितें जाय तो जाणा. तुका कितें गरज जाता तो जाणा. तुज्या माथ्याच्या केंसांतल्यान पांयाच्या नक्षे पर्यंत ती सगळी कूड सोमया समर्पी. सगळे समर्पण कर. तुजे मतीचें टेन्शन, मतीचे कश्ट, तुजी कंत, तुजी बेसाराई, तुज्या कुडीची पिडा, तुजे कुडीचे कश्ट, तुजे कुडीचे विश्वे सगळे सोमयाच्या पांयान तळा. बावर्तान समर्पित करया वक्ता. आनी सोमया म्हाका आपूण आनी गुण करून म्हणा. तुजो वावर, तुजें काम, तुजे कश्ट, तुजी वावंट सगळी सोमयाच्या पांयान तळा समर्पिया. तुजें घर, तुजें घराणें, तुजें कुटुंब, तुजो पती, पतीन, भुरगीं बाळां, आवय बापूय, भाव भयणी, तुजो द्वेश करतात, तुजें वायट उलयतात, तुका दुखयतात, सगळ्यांक सोमयाच्या पांयान तळा समर्पी. तुवें करचें काम, तुवें करचो वावर, तुवें करचें कामाची थळ सगळें सोम्याक. तुजें शिकप, तुजें इस्कल, तुजें कॉलेज, तुजें शिकप,
सगळे सोम्याच्या पांयांतळा समर्पी. सोम्या हांव एक मातयेचो मुदो, तूं कुंभार. म्हाका हादा कर, म्हाका पिठो कर, म्हाका एक आकार दी, म्हाका एक नव्यान रुपीत कर. मागा तुम्ही तुमच्या हृदयाचे दवरा, हृदयाचे दवरा आणि मागा. आपट जेजू, आपट जेजू, आपट जेजू आणि हांव बरो जातलो. आपट जेजू आणि हांव बरो जातलो. आपट जेजू आणि हांव बरो जातलो. आपट जेजू आणि हांव गुण जातलो. आपट जेजू आणि हांव गुण जातलो. आपट जेजू आणि हांव गुण जातलो. आपट जेजू म्हाका समाधान मेळटलें. आपट जेजू म्हाका समाधान मेळटलें. आपट जेजू म्हाका समाधान मेळटलें. आपट जेजू हांव जायते वोन जातलो. आपट जेजू हांव जायते वोन जातलो. आपट जेजू हांव जायते वोन जातलो. आपट जेजू म्हाका भलायकी मेळटली. आपट जेजू म्हाका भलायकी मेळटली. आपट जेजू म्हाका भलायकी मेळटली. आपट जेजू, आपट जेजू, आपट जेजू, आपट म्हणा. आपट जेजू, आपट जेजू. गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, गुण कर जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. उला मारा वावरता, शाल उला मारा वावरता, उला मारा. स्वामी तुमका आवडता वक्त गुण करता. स्वामी जेजू हे सगळे भक्ती का तुझ्या पायांतळा समर्पिता. मध्य मुखात सेन्से देव टेंपलांत हांगासर हातू मारून निरंतर विनवणे मागून आसात. हे सगळे भक्ती का तुझ्या कृपेच्या बेसवानी भर. तुझी गुण करची दैवी सगळ्यांच्या शिरा शिराने वळे. तुझ्या पवित्र रक्तात तू नितळ कर. तुझ्या नावांत नका बरी कर. तुझ्या नावांत नका, तुझ्या नावांत नका गुण कर. तुझ्या नावांत नका बेसवानी भर. जेजू जेजू तुका साध्य मिळल्या कंचना, तुका सरसक्ती साध्य. तुझे विश्वास दवरून मागतल्याचे मागणे तू ऐकत आहे. आमचे मागणे तू ऐकून दी सोम्या. आमच्या मागण्याची बाब तुका पावून दी. जेजू हे सगळे आपड आणि गुण कर. टच, टच, heal, heal, heal them, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर वाईट सक्ततले, खोट्या सक्ततले, देवसराच्या नाट्य तळण्यातले, पाठ मंत्रांतले बिदिसपणाचे निवार, शुभाब देण्याने आशीर्वाद नेटय. टच, heal, heal. Hallelujah, 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 hallelujah. समर्पित जेजू मुझे जीवित आमची काळजां तुका दिता. तुझे कृपेचे घालून बेसांव जेजू. तुझ्या बेसांवांनी आमकां नवी कर्म मागया. आमची काळजां तुका दिता. तुझे कृपेचे गालवेसा. आमची काळजां तुका दिता. तुझे कृपेचे गालवेसा. कर जेजू, कर जेजू, जेजू कर आमकां तुजे सारकी. कर आमकां तुजे सारकी. कर जेजू, कर जेजू, कर जेजू. कर आमकां तुजे सारकी. कर आमकां तुजे सारकी. जेजू तू आमचो भरवसो. तो जावन आसा थीर मोग आमचो. जेजू तू आमचो भरवसो. तू जावन आसा थीर मोग आमचो. कर जेजू, कर जेजू, कर जेजू, कर जेजू, कर जेजू. कर आमकां तुझ्या काळजां सारकी. कर जेजू, कर जेजू, कर आमकां तुजे सारकी. हालेलुया.
Hallelujah. 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 Jesus. आपण गुण कर, तुझ्या बेसवानी बात, तुझे सारखे आमका कर. Hallelujah. 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 भुरगीं आसा जाल्यार मुखार या, सगळीं भुरगीं मुखार या. आपल्या सगळीं भुरगीं धाकटीं तशीं व्हडा भुरगीं पुरा हांगासर या. पुरा भुरगीं हांगासर वेदी मुखार या, वेदी मुखार, वेदीर या, वयर सगळीं वयर या, वेदीर वयर या. मगच्या भाव भयणीनो, आवय बापायनो, ह्या भुरग्यांक तुमी हांगासर हाडून आयल्यात, ही गिरादो घेवन आयल्यात. दिमी गेला पता, दिमी गेली येत न्ही तुमकां, दिमी गेला सादी जाल्ली परत दिमी गेला. आनी तुमी आवय बापायनो ह्या भुरग्याक घेवन हांगासर आयल्या. ल्हान धाकटी कोणी भुरगीं आसा जाल्यार आवय बापाय घेवन तांकां येया मुखार हांगासर. आमची भुरगीं बरीं जायचें म्हणलो आसो आमकां. आमची भुरग्यांनी बरें शिकत जाय. आमच्या भुरग्यांनी ताचो फुडार बरो बांदून हाडीत जाय. आमच्या भुरग्यांनी भलायकेन आसत जाय, भलायकेन वाडत जाय, शेगुणांनी फुलत जाय. आमची भुरगीं जिवीत नंदन जायचें म्हणलें आशा आमकां आसा. देखून भुरग्यांनो तुमकां घेवन तुमच्या आवय बापाय आयल्यान. आज तुमच्या आवय बापाय तुमी न्हिदच्या फुडें तुमच्या विशयान चिंतात, तुमी उठतानाय तुमच्या विशयान चिंतात, तांच्या विशयान चिंतिनात. तुमचो संतोष तांचो संतोष, तुमचें दूख तांचें दूख, तुमचें जैत तांचें जैत, सगळें तांचें तुमच्या खातीर तीं आसात. अशें आसतना आज सुमये लागीं मागा. सुमया पळया तुमी, सुमये लागीं मागा, इतल्यांत मागा. सुमया तूं जाणवायन आनी गिन्यान वाडलोय, म्हाकाय ती जाणवायन गिन्यान दी. वडिलांक मान दिवचें, वडिलांक काल जावचें, वडिलांची उतर आयकून जिवचें एक वर्तें देणें म्हाका दी. तुजी जाणवाय म्हाका दी. ह्या जाणवायेन म्हजें शिकप शिकोवंक जिवितांत बरें नवें संवृत्ता करूंक करपा दी म्हूण मागा. मागा वायट सवयेक बली जायनासतना, खोटेपण आदार नासतना, माध्यमाचे गुलाम जायनासतना तुका फावो तो मान गौरव दिवंक आमकां फावो कर म्हूण मागा. भुरग्यांना दोळे धांपा. क्लोज यू आयस, क्लोज यू आयस. वडिलांनो ह्या भुरग्यां खातीर तुमी दिमी घाला. मागा ह्या भुरग्यां खातीर, तांच्या बरेपणा खातीर, तांच्या भलायके खातीर, तांच्या जाणवाया खातीर, तांच्या बऱ्या फुडारा खातीर, तांच्या जैत जिविता खातीर, शेगुणा बरी जिविता खातीर मागा. आनी तुमी तांच्या खातीर मागतना सुमी तांचेर आशिर्वाद घालता, तांकां बेसांवांनी भरता. हातू बारी आमी भुरगीं आजोडा, भुरगीं आजोडा, तुमी मागा सुमये लागीं. जेजू म्हाका आपोड गुण कर, जेजू म्हाका तुजी जाणवाय दी, जेजू म्हाका तुज्या शेगुणांनी वाळय, तितल्यान मागा. टच मी लॉर्ड, टच मी म्हूण मागा. आनी सुमी तुमकां आपोडता. वडिलांनो हातू बारा, निरंतर देवाची स्तुती कर. ह्या भुरग्यां खातीर मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. उलो मारा. हालेलुया, 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 हालेलुया. उलो मारा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सुमया जेजू ह्या निरतुल्या भुरग्यांक तुजे सस्यांक सडल्यात, तुवें म्हणाय ल्हान भुरग्यांक म्हजे सस्यांक सडना गाडय नाका म्हणल्यार सुमया जेजू ह्या भुरग्याचे तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तुजी गुणकची दैवी सगळ्या तांच्या शिरा निवडय. तुज्या पवित्र रक्तांत ताका तूं नितळ कर. तुज्या बेसावांनी ताका भर सुमया. आपोड जेजू आपोड. तांकां जाणवाय दी, गिन्यान दी, चिरूकाय दी, स्वस्तिकाय दी, बेसांव दी. तुझ्या शेगुणाचे जिवितांचे घर. वडिलांक मान देव, वडिलांक खाल सांग, वडिलांनी सांगलें आयकूंक तांकां कृपा दी, सकत दी, बेसांव दी जेजू. तुज्या सुबाम देणेन तांकां बर. कशें तूं कुडीनांनी जाणवायन वाडलोय त्याच मापान ह्या भुरग्यांनी कुडीनांनी जाणवायन वाचूं वाडूं तांकां आदार दी, कृपा दी, सकत दी, बळ दी सुमया. आपोड जेजू ह्या ल्हान भुरग्यांक, ल्हान भुरग्यांक म्हजे संशय सोडा. अडे नाका म्हणल्यार सुमया जेजू ह्या भुरग्यांक आपोड आनी गुण कर, आपोड आनी गुण कर. टच टच टच. हील हील देम लॉर्ड.
हालेलुया 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 आपण जेजो por Jesus, दैविक शक्ती तुझ्या por Jesus, por Jesus, por Jesus, दैविक स्पर्शन तुझ्या por Jesus, गुण कर Jesus, गुण कर Jesus, दैविक स्पर्शन तुझ्या गुण कर Jesus. हालेलुया 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 हालेलुया. Argan tuka sumyan Jesu, Argan tuka sumyan Uglap tuka sumyan Jesu, Uglap tuka sumyan Aradan tuka sumyan Aradan Jesu. tuka Hallelujah. 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 पाठी जागे अवसान मगर बाबनी ना पवित्राची मागणी आम्ही करता सुमी जेजू क्रिस्ताचो स्पर्श या पवित्राच्या मागणीन तुमकां जातलो सुमी तुमकां आपडटलो सुमी याची गुणकची दैवी सगळं तुमच्या शिरा शिरा निवळतली आनी मुखांतर तुमकां बरी भलायकी मेळटली ह्या दैवीक स्पर्शक पवित्राच्या मागणेक भक्तीन तुमी मांडिली जाया ह्या वखदा पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावचें. स्वागत पवित्र तू काम से मोय तुझे सकते नाम कंबर राव तू आमची सवय स्वागत पवित्र तू काम से मोय तुझे सकते ना कंबर राव तू आमचे सवय तू जीवितीचे उदार ससनावळची आणि बुद्धेना सगळे तुसल तू जीवितीचे उदार ससनावळची भुजबंदार आणि बुद्धेना सगळे तुझल स्वागत पवित्र तू कामच्या काळजा नितळ करतो आमका बापाक भोगूंक ससना स्वागत पवित्र तू कामच्या काळजा नितळ करतो आमका बापाक भोगूंक ससना तू जीवितीचे उदार ससनावळची भुजबंदार आणि बुद्धेना सगळे तुझल
जिवितचे बुधा सस्तावरची भुजबंदार आणि भूतेना सगळे तू सर येवकार पवित्रज्ञ तुका आमचे मोदे नितळ कर तू आमकां बापाक भोगूंक सस्ता हाले हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया निरंतर हालेलुया 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 हाले उलवरा उलवरा वाटतो उलवरा हालेलुया 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 हर गाजे जोगलाचे द्वारा दांजे जो सगळे काळ जाऊन देता आमचे आशीर्वाद घालून आमका बेसवारी बरोबर आमका पुढून गेले तुका जमाई मधुका जवरा दोगला हालेलुया 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 अर्गांतुका सुमियान जेजू अर्गांतुका सुमियान इत्ता तू बरे अर्गांतुका सुमियान जेजू अर्गांतुका सुमियान भोगलापतुका सुमियान जेजू भोगलापतुका आराधनतुका सुमियान जेजू आराधनतुका हालेलुया 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 सुमिया सोनभोगम गजलो जरा निठ्ठा तू बऱ्या जोरान दोन ताळयो सुमियाक प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. सुमिया स्वाशीर्वाद घेऊन गावया गीत येत्या वडा सक्रमेंतान Yedavora Sacramenta Sastangnama Koruya Purviratyaru Pamola Novioriti Adarya Salvon Vecha Askarvishya Bhavartache बोल दिव्या जशी बापा Dashe Smuta उल्हासाने स्तुती सौ Padmi Maima Sasna Sasna Eka Stalyan Harsita Tuka Doga Jaspirita Samasami navarta प्राप्तुया ये देवा या विचित्र सक्रमेंता तुझ्या कष्टां सोगडा असतो आमकां सोडला तुझ्या सोडवण सफळ सदा समचे ते बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर अशें आमच्या सगळ्या जिवितांत तुझ्या मोगाक तुझ्या सताक तुझ्या नेतीक निरंतर साक्षी जावंक आनी अशें स्टिफनान तुका दिल्ली साक्ष आमी आमच्या दिसपटच्या जिवितांत दिवंक आनी महिमे बरी जावंक आमकां आदार दी आमच्या भुरग्यां बाळांक जतनान वागोवंक आनी शेगुणांनी नेटोवंक जाय अशी सगळी कृपे देणी वडिलां फोव कर आनी भुरग्यांनी आवय बापायक काल जावन तुज्या उतराक काल शेगुणाचे जिवीत शिवंक आदार दी म्हूण आमी मागता जोची येत आनी राज वर्सल येताय ससनाच्या ससना
उभी राहूया. सदैव जाऊन सुमयाचे नाव आता आणि सदां आता आणि सर्वदा सदा सर्वदा. सदैव जाऊन सुमयाचे तीन नाव पटी ओढल्यान सांगा म्हणूया सदैव जाऊन सुमयाचे नाव आता आणि सदां सर्वदा सदैव जाऊन सुमयाचे नाव आता आणि सदां सर्वदा सदैव जाऊन सुमयाचे नाव आता आणि सदां आता आणि सर्वदा सदा सर्वदा. सदैव जाऊन सुमयाचे आता आणि नाव सदा सर्वदा. सदैव जाऊन आता आणि सुमयाचे नाव सदा सर्वदा. सदैव जाऊन सुमयाचे सदैव नाव जाऊन सुमयाचे नाव. आता आणि सदा हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. मी नव्याना सक्रामेंताच्या आराधना वाटेली जावन सुमयाची बेसांवां जोडून घेवंक तुमी पावल्यात. तुमकां शाबासकी पडयता अभिनंदन पडयता देव बरें करून म्हणटा. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां समेजता देव बरें करूं. परत येवच्या मंगळारा सांगाता मेळया सांगाता मागया सांगाता सुमयाची बेसांवां जोडून घेवया. कोणाकी म्हाका मेळोवंक आसा जाल्यार तुमी पयलीं जेवा जेवन जावन उपरांत तुमी म्हाका मेळोवंक घेवचें. गडाई करी नाकात जेवा पयलें उपरांत म्हाका मेळोवंक घेया. परत तुमकां समेजता देव बरें करूं. आतां निमाणें गीत आमी गावया. जन्मला संतोष पावया स्वागसियाराया हरे काळी जावीतया हरसून जेजू बाळका हरसून जेजू बाळका हरसू हरसू जेजू बाळका. बाळ जन्मला संतोष पावया गोठोला साठा गोठो झाला रावडेताचे कावणे तो निधला कावणे तो निधला कावणे कावणे तो निधला. मोगळ पुता सोवे हांव परमोरी आशीर्वाद दिव आमकां. बगेवन कुर्साचे कुरवेन निरो आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचे न्हू तुमी भक्ती का आमकां चड मोगाची. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागतात आनी असो आमच्या आनी तुमच्या मदें एक मोगाचो बांद आसा. फाटल्या जायत्या वर्सांत तुमी आमकां विविध रितींनी सहकार आनी पाठिंबो दिवन आसात. हर एक पटी मिसा उपरांत हांवें तुमचे लागीं कुमोक मागलेल्या वेळार इस्कलाच्या बऱ्या वावरा खातीर तुमी जायतो वावर जायती कुमोक आमकां दिल्या. त्या पासून तुमकां आमी दिन वाचता. इस्कलाचें काम हातीन धरलें तें जावनूच आसा. सारकें पंथाक पावूंक ना पूण कितें गरजेचें आसा तें आमी करून आसा. ह्या दिशेन जायत्या जाणांनी तुमी आमकां कुमोक केल्या आदार दिल्या आनी सांगात दिला. त्या पासून काळजांत तुमकां देव बरें करून म्हणटा. तशेंच आणकी जायतो वावर करूंक बाकी आसा. तुमच्या उदारपणाच्या सहकारांनी कुमकेन तो पंथा पावोवंक आमकां साध्य जाता. ह्या दिशेन फुली फुलाची पाकळी दिवन वर्त्या मापान सहकार दिवंकय तुमकां आमी आपोवणें दिता. तुमी येदोळ दिल्ल्या सहकाराक बरेपणाक आनी तुमच्या उपकारांक आमी ऋणी जावन आसा आनी खंडीत काळजांत देव बरें करून म्हणटा. आनी मुखल्या वावराक तो सुसांगात पाठिंबो आमी आशयता. हांगासर दिल्ल्या अकावंट नंबराक तुमी आमकां कुमोक करियेत. तशेंच हांगासर दिल्ल्या फोन नंबराक फोन करून आमकां संपर्क करियेत. परत तुमकां समेजता देव बरें करून म्हणटा. आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा आनी खंडीत देव आम्हा हर एकल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. परत तुमकां देव बरें करूं.